सद्याक राज्यात नुस्तेमारीचेर बंदी आसा तेन्ना भायल्यांतल्यान येवपी नुस्त्याचो रिपोर्ट सदांच नुस्तेमारी खात्याक मेळटा. तशेंच नुस्तें मार्केटांतल्या लॅबोरेटरीचें काम चालू आसा. हे काम बेगिना पुराय जातलें म्हण माहिती नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालयेकारान दिल्या. आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट. फिश मार्केट लॅब केन्ना ती प्रोसेस चालू आसा जातली ती इन प्रोग्रेस आहा आमी ती बेगीन करपाच्या कामाक कितें आसा आतां न्हू फिशींग हें बंद आहा सो फीश भायल्यान येता सो लोकांक थोडे अजून डावट आहा बाबा आतां 4 मिलियन आहा अजूनय वयरूच सीएमान आनी हांवें एक प्रेस मिटींग घेतलेली तितून डेलीचो रिकॉर्ड अजूनय फीश बॅन जाल्या उपरांत 1 तारखेच्या आतां मेरेन डेलीचो रिपोर्ट हेल्थांतल्यान मेळटा आमकां घेवपाक. डेली रिपोर्ट आमचे कडेन येता आनी जर तुमकां तशी गरज आहा जर तुमकां पळोवंक जाय जाल्यार हेल्थांतल्यान तुमी मागोवंक शकता. सो पूण मोरलेस लॅब केन्ना स्टार्ट जातलें आमचें लॅबाचें काम तें खूब आसा आनी ते दृश्टीन केन्नाय जावं येता 1 वर्सूय लागूं येता ताका. जितके बेगीन जाता तितके आमी पळयता तें कशें करपाचें. Fish ban period is there. So nobody can go out in the sea and do bull trawling or any kind of fishing. Yeah, but after the ban is lifted, what do you plan to implement the ban on the bull trawling and LED lights? Any steps any mechanism you are planning? See, already central government have banned this bull trawling and illegal LED fishing. So where the question of But it is still continuing. we have to implement that. So any mechanism you are putting in place? Yes, we are putting. Let this rain season stop, then we will see. All measures will be taken.